सरकारान हर घर तिरंगा हो इनिशिएटीव घेतलेलो. ओके. आणि सगळ्यांनी आपापल्या घराचेर तिरंगा लायलो. आता तिरंगा लावन तो आता काडपाचो हे इन्स्ट्रक्शन सरकारान दिला काय ना हे आमी आता विचारपाक येयल्ले. सो आमी आयज तांकां मेमोरंडम दिला की तुमी जे आता सगळ्या लोकांक घराचेर लावपाक लायल्या, लोक गाडयांचेर लावन भोंवता, खंय खंय नाका नाका थंयसर आमकां तिरंगा दिसता. ओके. लायल्या ही बरी गजाल, पूण सरकारान तांकां हेंय सांगपाक जाय आसलें की बाबा दुसरे दिसा ते काडा म्हणून. पूण आयज सगळे कडेन वयता थंयसर लोकांच्या घराचे तिरंगा दिसता आणि वायट परिस्थितीन वांकडो जाल्लो आहा आनी कितें जाल्लेलें आहा. अरे पळोवपाक सुद्दां वायट दिसता. आयज तुमच्या पार्टेंचे जे फ्लॅग आहात न्हू तेंचो कसलोय अनादर जाले उपकारता. आमकां पडोवन गेलेले ना. म्हाज्या राष्ट्रध्वजाचो अनादर जावपाक जायना, अपमान जावपाक जायना. कितें ह्या राष्ट्रध्वजा खातीर लोकांनी बलिदान दिलां, शहीद जाले लोक. कितें आनी तुमी आयज ज्या पद्दतीन आयज तिसरो दीस मरे, तिसरो दीस म्हाका सरकार कितें करता? हातीर हात धरून बसले. हे मंत्री संत्री आहा ते कितें करता? वाटपाक येयले मरे दाराचेर. जबरदस्ती लोकांक तुमी दिले, कळ्ळें तुका? आयज त्याच लोकांक इनिशिएटीव घेवन सांगा मरे. सिंपल एक तरी पुलीस स्टेशनाचेर सांगा, डेप्युटी कलेक्टरान इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय. नाजाल्यार जे कावन्सिलर जो फ्लॅग घराघरांनी दिवपाक गेले न्हू तेच कावन्सिलरांनी घराघरांनी वचून सांगपाक जाय आतां ते फ्लॅग काडा म्हणून. सिंपल. इतलेंच जर सरकाराक जर करूंक शकना न्हू जाल्यार तुमी आनी कसल्या कामाक बसले थंयसर? सो आयज आमी सिंपल एक मेमोरंडम सबमीट केला की हे जे फ्लॅग आहात ईच एंड एवरी घरान आख्ख्या गोंयान कितें ते काडपाचे म्हणून. आणि हो इनिशिएटीव लोकल आमदारान घेवपाचो, मामलेदारान घेवपाचो, आमच्या म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सनान घेवपाचो, डेप्युटी कलेक्टरान घेवपाचो आणि ह्या कावन्सिलरांनी घेवपाचो. इनिशिएटीव घेया आणि जाता इतले बेगीन हे फ्लॅग काडा. तेंचो अनादर जावपाक जायना. आमी सुद्दां घराघरांनी वचून सांगतले लोकांक की फ्लॅग काडा म्हणून आणि बरे भशेन फोल्ड करून तो तुमी घरान थेया म्हणून.